नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशातल्या वंचित वर्गांक उदरगतीच्या मार्गार हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सूरज पोर्टलाचो केलो शुभारंभ. 1 लाख वंचित गटांतल्या उद्देजकांक मंजूर केल्यात रिणां. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत नव्या 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पांक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. 4309 कोटी रुपयांचो प्रकल्प. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उद्देजकता उदरगत संस्थेच्या फांट्याचें जालें उक्तावण. गोंयांत उद्यमिता वाडोवपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें उतर. फोंडेंच्या पीईएस महाविद्यालय संकुलात नमो नवो मतदार संमेलनाचे आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्याच्या उदरगतीचो घेतलो नियाळ. आनी वाडट्या रस्तो अपघातांचेर आळो घालपा येतान रेंट ए कार आनी रेंट ए बायकच्या वाहन धनियांक दिवचे पडटले प्रतिज्ञापत्र. येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. देशाच्या उदरगतीत वंचित वर्ग भोव महत्वाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. वंचितांक रिणाची मजत दिवपाच्या उद्देशान आयोजीत देशव्यापी संपर्क कार्यावळीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री वांटेकार जाले. प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रीय सामाजिक उदरगत आनी रोजगार आधारित जनकल्याण पीएम सूरज या पोर्टलाचो शुभारंभ केलो आनी देशातल्या 1 लाख वंचित गटांतल्या उद्देजकांक रिणाची मजत मंजूर केली. ह्या कार्यावळीत देशभरातल्या 500 परस चड जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या वंचित गटांतले विविध सरकारी येवजण्यांचे सुमार 3 लाख लावार्थी वांटेकार जाले. येत्या 5 वर्षांत वंचितांच्या विकासा खातीर आनीक गतीन यत्न जातले अशी गवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. पीएम सूरज पोर्टलाचो शुभारंभ करतकच प्रधानमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती, मागासवर्ग आनी स्वच्छता सेवकात वंचित गटांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी नमस्ते येवजणे अंतर्गत नितळसाण करपी इश्टांक आयुष्मान आरोग्य कार्ड आनी पीपीई किट वाटले. बताइए, पहले अपने विषय में बताइए, थोड़ा देशवासी जानना चाहेंगे. जी प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम नरेंद्र सेन है. मैं इंदौर से हूँ. इंदौर से गांव से हूँ जो इंदौर में 97 में हम मूव हुए थे. और फिर मेरी रुचि सर साइबर कैफे पे काम करते करते कोडिंग सीख गया मैं, और मैंने इंटरनेट कंपनी बनाई. और हम अभी देश का न्यू क्लाउड बनाया है हमने, जो देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा. हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है. तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया. हमारे देश को डिजिटलाइज करने की जरूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की जरूरत है. और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे और इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा. इसलिए हमने न्यू क्लाउड की शुरुआत करी और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं. भारत उज्ज्वल फुडाराच्या दिकेन ठोस पावलां उखलता. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत भारताची मुखेल भूमिका आसतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. इंडियाज टेक एड चिप्स फॉर विकसीत भारत या कार्यावळीक आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री संबोधित करताले.
हे वेळार तांणी सुमार 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या 3 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुनियाद घाली। फुडारात भारत सेमीकंडक्टर व्यवसायात उत्पादन करतलो आणि मेड इन इंडिया चीप भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या दिकेन पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। इक्कीसवीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पोन्नी विचारसरणी सोडून भारत मुखार वता। आदल्या सरकारांनी देशाची ताक वळखूंक ना, मात आता भारत दर एका मळार स्वयंपूर्ण जावपाच्या दिकेन पावलां मारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत नव्या 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पांक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत आयज मान्यताय मेळ्ळ्या। या प्रकल्पां खातीर सुमार 4,309 कोटी रुपया खर्च येतलो अशी माहिती बसके उपरांत केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी पत्रकार परिशदेत दिली। या प्रकल्पांक लागून लोकांच्या येरादारीत सोपेपण येतले। आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसांच्या मॉरिशस भोंवडेर वचपाच्यो आसात। ते फाटभुंयेर विदेश वेव्हार सचिव विनय क्वात्रा हांणी राष्ट्रपतींच्या मॉरिशस भोंवडेविशीं पत्रकार परिशदेत म्हायती दिली। During that visit, that Honorable Prime Minister had announced India's and his vision of Sagar, which is the security and growth for all in the region. Essentially a vision which guides our engagements with partners in the Indian Ocean region, countries including Mauritius. You would be all aware that 12th of March, the date marking both the Independence Day and Republic Day of Mauritius, was consciously chosen by the Mauritian leaders to pay tribute to Mahatma Gandhi, since it was on this day that Gandhiji began his famous Dandi March. This fact alone testifies to the close, special and historical bonds that exist between India and Mauritius. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आयज विधानसभेत भोवमत सिद्ध केले। 90 वांगड्यांच्या विधानसभा सभाघरात जाल्ल्या विश्वासमत थारावाचेर आवाजी मतदानान सरकारान भोवमत सिद्ध केले। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हांणी नायब सिंग सैनी सरकारान भोवमत सिद्ध केल्ल्याचे घोषित केले। 90 वांगड्यांच्या सभाघरात भारतीय जनता पार्टीचे 41 वांगडी आसात। एक अपक्ष आमदार रणजित सिंग चौटाला हांका काल मंत्रिमंडळात आस्पावीत केले। 5 अपक्ष आमदारांचो सैनी सरकाराक तेको मेळिल्ल्या कारणान सरकारान भोवमत सिद्ध केले। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव।
राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। 18 वर्सां जाली सान भुरगें ना, नवे अजूनय कच्चे ना। मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी। जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको। आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। ही जीण, हे तनमन सगळे अर्पण तुका। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। ठाम विचार आसात, कितें तरी करपाचें अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। कितें म्हजें, कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें। काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचे, ना कोणी परकी। आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचे नी। होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम। लोकशायेचो पयलो संस्कार, हो संस्कार, हो संस्कार। इश्टागतीचो घेवन सोपूत, दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर। पयले फावट दिता वोट? हय सर। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 20 उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ह्या संस्थेच्या फाट्याचे उक्तावण जाले। ह्या कार्यावळीत EDII अहमदाबादचे महासंचालक डॉक्टर सुनील शुक्ला, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे, EDIIचे संचालक संजय सातार्डेकार, EDCचे उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सक्सेना हांचे सयत हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्र्यांनी गोवा उद्यमिता येवजण चालीक लावपाचेर भर दिला। राज्यात MSME उद्देगांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या केंद्राचो बरो वापर जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। एके दृश्टीन खूप इम्पॉर्टंट आणि महत्वाची गजाल आसा। एके वाटेंतल्यान जो एंटरप्रेन्युअर नवीन तयार जावपाक सोदता ताका एक म्हणजे हँड होल्डिंग जाय आणि दुसरे ताका लोन जाय। हँड होल्डिंग EDII दितले आणि ताका लोन जाय ते EDC दितले। म्हणजे एके बिल्डिंगेत जर एखादो युवक तरणाटो किंवा एखादी युवती या बिल्डिंगेत आयली, she will well trained and along with the check of the loan she can go out along with the finance in short ती भायर वचपाक शकता। सो हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की जेका जेका इंटरेस्ट आसा, नॉट ओनली द मारवाडी but also the Goan can think of to be the businessman. It is not so.
intention should be there. Then only it is possible. Otherwise not. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हाजेरीत विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेच्या श्री विजयानंद विद्यालयाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण दत्त पद्मनाभ पीठाचे पीठाधीश ब्रह्मेशानंद यांच्या हस्तुकी आयज जाले। या कार्यावळीत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, थळावे सरपंच आणि हेरमानिस्त हाजीर आशिल्ले। विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्था शिक्षणीक मळाचेर मोलादीक काम करता हे विशीं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी खोस उक्तावन संस्थेच्या कार्याक परबी भेटयली। समाज हो बरे सुशिक्षित जातो आणि ही सगळी जबाबदारी जी ज्यांनी सांभाळली पण आज ही फक्त शाळा जेवण भरिल्ली आसा म्हणून अशा सगळ्या संस्थांची जी जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी आज वाडलेली आसा आणि ह्या जबाबदारीक स्मरून विजयानंद हायस्कूल जी आसा विजयानंद जी ज्ञानप्रसारक संस्था आसा ताणी भार आपल्या खाण्याचेर घेतलेला आसा त्या लोकांक आणि म्हणून भविष्यात येणारी पिढी सुशिक्षित करपाक बरी करपाक तांचो वाटो महत्वाचो आसतो। कुणयचे दत्त पद्मनाभ पीठाचे पीठाधीश ब्रह्मेशानंद हांचे लेगीत या कार्यावळीत आशीर्वचन झाले। असे महान सत्पुरुषांनी इथून काम सुरू केलेलं आहे। या गोव्याला स्वच्छ करायचं, पवित्र करायचं, त्यामुळे या अशा या मठांच्या परिसरामध्ये या शाळा बघा तुमच्या डोक्यावरती भगवे फेटे दिसताय। हे भगवे फेटे आम्हाला गर्वाचा आम्हाला अनुभव करून देतं आणि हे जे भगवे फेटे आहेत हे आपल्या हिंदुत्वाचे फेटे आहेत। हिंदूंनी कधीच कुठल्या धर्माला त्रास करण्याचे संस्कार दिले नाही। हिंदूंनी सगळ्यांचा स्वीकार केला, हिंदूंनी सगळ्यांना मोठे करण्याचा विचार केला, पण आम्हालाच कोणीतरी दगा दिला, त्याला आम्ही तरी काय करूया। म्हणून आता थोडेसे आपण शादूर राहायला सुरुवात केलेली आहे, ती अत्यंत बरी गोष्ट आहे। त्यामुळे धर्म पाहिजे, फक्त शालेय शिक्षण नव्हे, त्या शालेय शिक्षणाबरोबर मूल्यही पाहिजे। फोणीच्या पीईएस महाविद्यालय संकुलात नमो नव मतदार संमेलनाच्या कार्यावळीचे आयोजन केले। विकसित भारत विकसित गोय मोदी गॅरंटी संकल्पपत्र या अभियानाखाला ही कार्यावळ आयोजित केली। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार गेल्या 10 वर्सांच्या काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशात आणि गोयात केल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो। फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 30,000 कोटी रुपयांचे साधन सुविधा प्रकल्प केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोयात चालीक लागल्यात हाची याद केली। गोय हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपणावपी पयले राज्य थारला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगून नवमतदारांनी उदरगतीची ताक मतीत दवरून मतदान करचे अशें आवाहन केलें। एड्युकेशन सेक्टरात फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात हांव 5 वर्सां जालो मुख्यमंत्री। ह्या 5 वर्साच्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात तुमकां मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव। पहिलेच फावटी म्हणजे गोयात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज कुट्टी आमी जी सुरवात केली, देशातली 4थी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज। इट इज एन BSc इन फॉरेन्सिक सायन्स, MSc इन फॉरेन्सिक सायन्स आमी कुट्टी हांगासर सुरवात करपाक शकली। इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सांकवाळच्या आमच्या कला भवनात आमी पयले फावटी सुरवात करपाक शकले। 20% सीट इज रिजर्व फॉर द गोवन स्टुडंट। ही कॉलेज बऱ्यातले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंयसर हाडपाक शकले। ताज्या फुडें वचून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी PhD आणि MSc चे प्रोग्राम दोनापावल हांगासर आसा त्या इन्स्टिट्यूशनान सुरवात जाले। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स पयरूच जे आमी दोनापावल हांगासर जेचे उक्तावण केले, बऱ्याच जाणांक जाल्यार खबर नाल्यार सांगता वॉटर स्पोर्ट्स आणि टुरिजमातले डिप्लोमा आणि डिग्री आणि सर्टिफिकेट कोर्स 1 मंथ 2 मंथ्स हे कोर्स जे आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स हे दोनापावला पयर जे सुरवात केला तितूंतल्यान आमी वेगवेगळे कोर्सीस सुरवात करपाक शकले। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुष इन्स्टिट्यूट UG आणि PG कोर्सीस म्हणजे BMS आमी वयताले की हांवें BMS म्हाज्या महाराष्ट्रांतल्यान केल्लें तेन्ना गोंयांत कॉलेजूय नाशिल्ली। ताज्या उपरांत जी कॉलेज जाली बाब नरेंद्र सावयकर तिचो आतां चेअरमॅन आसा। बट आज देशातले 1 नंबरचे आयुषचे कॉलेज जर सुरुवात जाला जाल्यार धारगळ हांगासर आयुष नॅशनल इन्स्टिट्यूटचे KG आणि PG PG आणि UG ज्या कॉलेजीत शिकयता, रिसर्च ज्या कॉलेजीत जाता ते आयुष इन्स्टिट्यूट आमच्या हांगासर गोंयांत सुरू जावपाक शकले। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या जायत्या कल्याणकारी योजनांक लागून गोयात उदरगतीक नेट आयला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। कळसाई दाभाळात आयोजित केल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या लाभार्थी संमेलन कार्यावळीत ते उलयताले। आमचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आणि मुखारूय करतले अशें तांणी सांगलें। सबका साथ सबका विकास
सगळ्यांच्या बरोबर सगळ्यांचो विकास करप आसतलो शेतकरी आसतलो दूधकार आसतलो नुस्तेकार आसतलो फुलकार आसतलो तो सगळ्यांचो प्रत्येक गोष्टीक प्रत्येकाक मदत करप ही मोदीजीची गॅरंटी आसा आणि हे मोदीजीची गॅरंटी आम्ही प्रत्येक फावटी प्रत्येक गोष्ट लोकांच्या पर्यंत पावयल्या म्हणून हांव म्हणटा सावड्डेकरांनी जर मतां हांगासर पडली 100% मतां कमळाक पडपाक जाय पडटली काय ना जाल्यार फिर एक बार अब की बार या फावटी सावर्ड्या मतदारसंघातल्यान रिकॉर्ड ब्रेक जावपाक जाय आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फोंड्या बाजारांतले वेपारी किरकोळ विक्रेते आणि कामगारांची भेट घेऊन विकसित भारत विकसित गोवा मोदी की गॅरंटी संकल्पपत्र अभियान या मोहिमेखाला वेगवेगळ्या लोकांकडेन चर्चा केली. बारीक मनशाचो वेपार बरे भशेन जावचो हे खातीर डबल इंजिन सरकारान मुद्रा PMEGP CMRY या सारक्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो आणि ताचो लाव खूब लोकांनी घेतलो अशें सांगलें. भारतीय जनता पक्षान विकसित भारत ही संकल्पना नदरे मुखार दवरून समाजातल्या दरेक घटकाची उदरगत करपाचो संकल्प दवरला अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. आज हो बदल आमकां दिसून येता जाका आमी म्हणटा की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर. तुम्ही मुद्दामून पळयात आज मोदीजीच्या गॅरंटीचेर शेतकऱ्याक किसान क्रेडिट कार्ड लोन मेळटा ताका जमीन घाण दवरपाची गरज ना. आज मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दूधकाराक 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन दिले. गोंयांत जवळपास 5,000च्या पेक्षा चड बेनिफीट आसा. त्यांच्यानी गॅरंटी दवरूंक ना. अंत्योदय तत्वाचेर करपाक शकता. समाजातल्या शेवटच्या मनशाचो म्हणजे ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावूंक ना त्याच्या पर्यंत मोदीजीचे कार्यकर्ते मोदीजीचे सेवक हांवें कित्याक सांगता आज देशात 11 करोड लोकांक घर बांदून दिवपाचें काम केलें प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत. आज 11 करोड लोकांक हर घर नल से जल दिलो. ज्याच्या घरात नळाचे उदक नसले त्याच्या घरात नळाचे उदक पावयले. ज्याच्या घरात टॉयलेट नसलो अशे 11 करोड टॉयलेट म्हणजे मोदीजीत लोकांक कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हर घर टॉयलेट दिवपाचें काम केलें. ओके मागीर म्हणटा आमी म्हणटाले की प्रत्येकाक इन्शुरन्स आसतलो ग्राम सडक योजना आसतली दिव्यांग कार्ड आसतले किसान क्रेडिट कार्ड आसतले जन आरोग्य कार्ड आसतले अश्यो कितल्योश्योच योजना म्हणजे जो दिव्यांग भाव आसलो आमकां गोंयांतल्यान जर उलोवपाक गेलो आमी पयले फावटी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र बापोळे सुरू केला. जेका कोणाक जे इक्विपमेंट कोणाक जर पांय जाय आसत तो पांय दिता. काल 200 लोकांक जेंका पांय नासलो एक पांय नासले 2 पांय नासले अशा 200 लोकांक काल आमी 200 लोकांक पांय वाटल्या फुकट. आनी जेका पांय ना ताका खबर आहा ताची समस्या कितें ती. रेंट ए कार आणि रेंट ए बायक हाका लागून राज्यात वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर राज्य येरादारी पुलिसांकडल्यान कांय नवे नेम जारी केल्यात. येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेत हे विशीं माहिती दिली. रेंट ए कार आणि रेंट ए बायक चालकांकडल्यान प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. Rent a bike and rent a cab vehicle are more likely to meet an accident, and the data we have studied the data, and it has come out that they are twice as likely as compared to normal vehicles to meet an accident. So this is a very worrisome trend that has been observed, and the reason is that the reason we can attribute is because the users which are using these vehicles they are in it is one of the reason is that they are negligent about the traffic rules because they mostly come on holidays and vacations, and the second is that they are not aware about the topography of Goa. There is very peculiarity about the roads and a lot of diversions are there. Roads are very narrow in a lot of stretches and there is a lot of vehicular movement in these stretches. So this makes the job of any user very difficult, and particularly if a tourist comes from outside, he is not aware about these conditions, so he or she is more likely to meet an accident. So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when the user rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed 2 undertakings, one for rented bike and one for rented cabs, and these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
शबलू की काय लालन की जात जमशारे. Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई. आणि मगोरीच्या पिल्यांता एका खायलो माया 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 माया. क्या बात. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF. लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहां से सीखा? NSE की साइट पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वेंचणूक रोखे म्हळ्यार इलेक्टोरल बॉन्डाच्या माध्यमांतल्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण स्टेट बँक ऑफ इंडियान वेंचणूक रोखेच्या विशीं पुराय तपशील वेंचणूक आयोगा कडेन सोपयला. ह्या संदर्भात स्टेट बँकेन आयज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हातूंत 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या काळात खरेदी केल्ले रोखे, जमा केल्ले पयशे ह्या संदर्भातलो तपशील वेंचणूक आयोगा कडेन सोपयला अशें ह्या प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केलां. CAA म्हळ्यार नागरिकत्व सुदारणा कायदो 19 लागू करपाची अधिसुचोवणी केंद्र सरकारान जारी केल्या. पात्र नागरिकांक ह्या कायद्याचो लाव घेवपा खातीर केंद्र सरकारान खासा पोर्टल सुरू केला. ताचेर नोंदणी करपी पात्र नागरिकांक ह्या कायद्याच्यो तरतुदी लागू जातल्यो अशें केंद्र सरकारान स्पश्ट केलां. CAA म्हळ्यार नागरिकत्व सुदारणा कायद्याक लागून भारतांतल्या खंयच्याच मनशाचें नागरिकत्व धोक्यांत येवचें ना अशें स्पश्ट मत भाजपा राष्ट्रीय फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी उक्तायलां. आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी विरोधक ह्या गोश्टीवेल्यान नागरिकांत गैरसमज पातळायता अशें सांगून CAA कायदो मुस्लिम समाजाच्या आड ना अशें लेगीत स्पश्ट केलां. बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि CAA हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा. CAA कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है. न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा न किसी को नागरिकता देगा. ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं उनको नागरिकता देता है. और गृह विभाग ने भी बाकायदे कुणय दत्तपीठाचे स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामी आणि केंद्र सरकारान नागरिकत्व सुधारणा कायद्याक मान्यताय दिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकाराक परबी भेटयल्या. एका भौशीक कार्यावळी उपरांत प्रसार माध्यमांकडेन तांणी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली. देशात हल्लीच आदरणीय मोदींच्या नेतृत्वाखाली जे पूर्वीच बिल पास झालं होतं CAAचं, ते बिल जे आहे ते पारित झाल्याबद्दल मी सगळ्यांना आश्वस्त करू पाहतो की हे जे बिल आहे हे आपल्या देशातल्या जितक्या म्हणून समाज जो बाहेर आहे आणि त्यांना इथे शरण पाहिजे आहे तर त्या सगळ्यांसाठीचा आहे. आपल्या देशासाठी खूप सुरक्षित आहे सगळा माहोल. आणि मला असं वाटतं की जितके म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या यजमानकेखाला काल जाल्ल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत सरकारी कागदपत्रांचे हे मुखार आवयचे नाव घालप बंधनकारक करपाचो निर्णय मानून घेतला. हे भायर मंत्रिमंडळ बसकेत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळ्या. सरकारी कागदपत्राचेर आवयचे नाव अनिवार्य करपाचो हो निर्णय इतिहासीक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांक सांगले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मुंबईत काल जाल्ल्या एका कार्यावळीत स्वराज ह्या चित्रफितीचो OTT प्लॅटफॉर्माचेर लॉन्चिंग केलें. दूरदर्शनाचेर प्रसारीत जावपी सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जिविताचेर आदारीत एक नवी मालिका
सरदार द गेम चेंजर हाचे लेगीत मंत्री ठाकूर हांणी लॉन्चिंग केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या राष्ट्रीय संकल्पनेंतल्यान आझादी का अमृत महोत्सव ह्या अभियानांतल्यान प्रेरणा घेवन राष्ट्रपुरुषांच्या जिविताचेर आदारीत दूरदर्शनान स्वराज ही चित्रमालिका तयार केल्या। सगळ्या भारतीय भाशांतल्यान ताचो अणकार केला आनी भारतीय स्वातंत्र्याचो इतिहास संवसारा मुखार हाडपाक दूरदर्शनान मोलादीक काम केले अशें मंत्री ठाकूर हांणी हे वेळार सांगले। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयचे मुखेल खबरो। देशांतल्या वंचित वर्गांक उदरगतीच्या मार्गार हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सूरज पोर्टलाचो केलो शुभारंभ। 1 लाख वंचित गटांतल्या उद्देजकांक मंजूर केल्यात रिणां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत नव्या 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पांक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय। 4,309 कोटी रुपयांचो प्रकल्प केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली माहिती। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उद्देजकता उदरगत संस्थेच्या फांट्याचें जालें उक्तावण। गोंयांत उद्यमिता वाडोवपाचें मुखेलमंत्र्यांनी दिलें उतर। फोंडेंच्या पीईएस महाविद्यालय संकुलात नमो नवमतदार संमेलनाचे आयोजन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्याच्या उदरगतीचो घेतलो नियाळ। आनी वाडट्या रस्तो अपघातांचेर आळो घालपा हेतान रेंट ए कार आनी रेंट ए बायकच्या वाहन धन्यांक दिवचे पडटले प्रतिज्ञापत्र। येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार। Yeah.